participating in a cultivation event at Fatorda, MLA Vijay Sardesai took a dig at BJP, saying the party lacks discipline as its own leaders are busy criticizing each other. He said the BJP state president needs to introspect. आज कसली तरेचे तुम्ही शेत रोयला आणि कसली बी हांगा बुट्टी खूब येता. आमी खूब ट्राय केलें WRD कडच्यान सगळे नाला डिसिल्ट करून बुट्टी ना येवची म्हूण. नॉर्मली आमी जया म्हणटा तें भात रोयतात, पूण हें आमी कोरगूट म्हणून रोयतात. कोरगूट इज लायक फ्लड रेजिस्टंट वेरायटी ती हांगा जुंयार बी रोयतात. सो ती आमी रोयिल्ली आहा. ताका म्हणटात कसलें केंस येता ते शेत कुसांचें म्हणटात ताका. कुसांचें म्हणटात ते आमी रोयिल्लें आहा. ही शेतां आमची आनी हें शेत जें भात जें येतलें तेंच हांव जेवतलों तातूंत. हांव जेवतां सदांच, हांव उकडें जेवपी. जायती पडन शेतां पडलेली आहा, जायती गव्हर्मेंटान एक्वायर केल्ली आहा, जावं नावेली जावं तुगेले हे ते ट्रक टर्मिनल्स हाडपा लागून ती एक्वायर केल्ली हें केल्ली आहा. अजून पर्यंत ते शेतकारांक दिवंक ना. शेतकारांक ते दिवपाची प्रश्नूच ना. शेतकारां कडच्यान तांणी एक्वायर केलें. चण्याचे कोताक 5 रुपयांक एक्वायर केल्ली काँग्रेसीचो सरकार आसतना, आनी जेन्ना आमचो हो प्रदेशाध्यक्ष फातोर्डेचो आमदार आशिल्लो, BJPचो प्रदेशाध्यक्ष, तांणी सगळीं आसा तितली शेतां एक्वायर केल्ली. आनी थंय ट्रक टर्मिनस येवपाचो आशिल्लो. ट्रक टर्मिनसाक आमी ओपोज केलो, लोकांनी ओपोज केलो, शेतकारांनी ओपोज केलो, एकवटान ओपोज केलो. आनी ताजे खातीर ती शेतां अजून मेरेन आमचे सपोर्टान आमी ती रोयतात. ऑल्दो ती इन द पोजेशन ऑफ गव्हर्मेंट आहात, पूण शेतकार रोयतात जे शेतकारांक ती पयलीं आशिल्ली ती. खूब जाणांनी शेतकारांनी पयशेय घेवंक ना ते, कित्याक ते चण्याचे 5 रुपयान पर स्क्वेअर मिटर हांगा रियल इस्टेट वॅल्यू खंयच्या खंय पाविल्लो आहा. सो लँड एक्विजिशनां जी तेन्ना जाल्ली, दीस वर ऑल रियल इस्टेट स्कॅम्स. आनी लँड लुजराक कसलोच फायदो दिवंक ना, जॉबांक दिवंक ना, कित्याकूच दिवंक ना. हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आयलें, खूब जे प्रोजेक्ट्स म्हणटात की आमी हाडले म्हणून व्हडले, तातूंत जे लँड लुजर आहा तांकां कांयच फायदो मेळूंक ना अजून मेरेन. आमी तांकां आदार दितात. शेतां रोवपाक गेले 18 वर्सां आमी शेतां रोवपाक तांकां आदार दिल्लो आहा, आनी आमचो हो आदार चालूच उरतलो. शेतां रोवपाकूच न्ही, हार्वेस्टिंगाक, सगळ्याक म्हळ्यार फर्टिलायझर जें कितें आसा, ऑल फार्मींग ऑपरेशन्स आर बींग स्पॉन्सर्ड बाय अस. विजय बाब, मायकल लोबो आतां तुजो एक बरो कलीग आसा. सो पयलींच अमित शाह मेळून आयला आनी रोखडोच अमित शाह मेळून येते गोंयांत ताणें ड्रग्साचेर मोठो स्टेटमेंट केलो. बीजेपी खंय तरी फेलियर जाल्ली आसा आनी BJPचे जे घटक आसा ते एकमेका कडेन झगडटा. हाजेर तुमचें कितें स्टेटमेंट आसा? ना, BJPन गर्दी जाल्ली आहा. BJPचे प्रेजिडेंटान आतां आत्मपरिक्षण करचें, म्हळ्यार इंट्रोस्पेक्शन करचें. तो जें डिसिप्लीन म्हणून उलयता, ती डिसिप्लीन फक्त गोविंद गावडेकूच लागता काय म्हणून. कित्याक खूब जाणांनी उलयल्लें आहा, तांचे सरकाराचेर बिंदास अगेन्स्ट उलयता. आमी हें कोरगूट भात रोयलां, ते म्हणटात की एकमेकांक ते गांजा रोयतात म्हणून. हो तांचेर पेडणेचे BJPचे दोनूय जे BJPन आहात व्हडले लिडर, ते एकमेकाचे डायरेक्ट क्रिटिसिजम करतात की तुमी गांजा रोयतात, तुमी गांजा विकतात, तुमी गांजाचें पॅडलिंग करतात म्हणून. काल बाबू असगांवकाराचो पुतळो पसून लाशिल्लो आहा. सो BJPचे चव्हाट्याचेर पडलां सगळें. भितरले केस्तांव जे आहा ते रस्त्यार आयलां. रस्त्यार ते पुतळे लासूंक लागले. थोड्या दिसांनी मुख्यमंत्र्याचे, प्रदेशाध्यक्षाचे लासतले. गोंय बरें फुडें वचपाचें आहा. होच प्रदेशाध्यक्ष आयले तेन्नाच्यान जे घडा डिसिप्लीन म्हणून सांगता. म्हणजे ताणें ताजे खातीर हांव म्हणटा की ताणें इंट्रोस्पेक्शन करचें. तो उलयता तें चड उलयता काय तो सारको लायनीर आसून उलयता. ना, हांवें तें एकदां म्हणलां, परते रिपीट करना हांव. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.